बिजनेस एडवायजरी कमिटीची मिटींग जी पळय आज जाल्या तितून भितर ठरलें की जे 5 दिसांचें सेशन आसा 12 सोमारासून जे पळय चालू जातलें 12 जानेवारीच्यान तें शुक्रार 16 तारीख पर्यंत आनी तितून भितर कशें आसा की पयलो दीस जो पळय आसा पळय न्ही तें गव्हर्नराचो एड्रेस आसतलो आनी दुसरे दिसा आमचें कशें आसा की एक मोशन आसा जो कित्याचेर वंदे मातरमाचेर तेजे नंतर एज युजल जे पळय कितें पळय बिजनेस आसा ते डिस्कशन ऑन मोशन ऑफ थँक्स गिविंग टू द गव्हर्नर्स एड्रेस आनी हे 3 दीस चलताले परत मागीर लास्ट दीस जो पळय आसा ते लास्ट दिसाक आमचे प्रायवेट मेंबर्स बिजनेस आनी बाकीचे आनी 5 दिसांनी हे सेशन समाप्त जातलें. सुरवातेक आमी स्पिकराक सांगलेलें आसा की जे ऑपोजिशनाक एक्स्ट्रा टायम दिवपाक जाय. वेन आय से एक्स्ट्रा टायम एक पद्दत आसली की एक क्वेश्चन ऑपोजिशनाक येतालें आनी मागीर रुलिंगाक येतालें. आज लिमिटेड ऑप्शन आसा. दीस गव्हर्मेंटाचें करप्शन हे गव्हर्मेंटाचें जे अनएम्प्लॉयमेंट क्रायसीस इन द हेल्थ डिपार्टमेंट वयता थिंगा लोकांक मान घालपाचे प्रयत्न मर्डर्स क्रायम्स रेप्स हे सगळे जरी तर चयल्यात फ्रॉम द लास्ट असेंब्ली टील नाव several issues need to be discussed because Goa today is in a crisis and this we explained to the honorable speaker that extra time should be given to the members of the opposition. Each assembly, although it is technically 4 days of discussion barring the governor's address, you will see that all of us together will make sure that this government is grilled. जे गोंयचे विशय आसा ते एकजुटपणान घेवन आवाज जो बीजेपी सरकार आयज तुमी पळयता आसतलो सामको भ्रष्टाचारी जाल्लो आसा आनी ह्या भ्रष्टाचाराक कसो एक्सपोज करपाचो हेच्या बाबतींत थोड्यां डिस्कशन आमचें जाल्लें आसा. टॉपिकाचेर आमी टायम मागलो बीएससी की स्पेशल टायम दिया एनवायरमेंटाचेर. हो हॉट टॉपिक आज रात कोणी मरपाक शकता. जे क्लब बंद करपाक लायिल्ले ते इलिगली 31 डिसेंबराचे चलता. हो हॉट टॉपिक हो गोंयकारांक हुस्क्याचो टॉपिक. strategy for the upcoming session. पण इतली लास्ट मिटींग पयलीच जावपा जाय न्हू तुमची ती. इंग्लिशीन म्हणणे आम्हाला बेटर लेट दॅन नेवर. जाली ती बरी न्ही.